पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेखाला हँडलूम सेंटर गावागावांत शिकोवपाचे काम कुडणे ग्रामपंचायतीन घेतला। हे प्रशिक्षण 6 महिने गावांतल्या बायलांक दितले, जेणे करून ती कुणबी साडी कुणबी शाल स्वता करून विकपाक शकतली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। या महिन्याचे 15 तारखेक आयतारा गोवा सरकारच्या हँडीक्राफ्ट टेक्सटाईल आणि कॉयर इंडस्ट्री ह्यांच्या संयुक्त विद्यमानान आणि आमची कुडणे ग्रामपंचायत हांगा गोवा आमचे हँडलूम विविंग कोर्स एक सुरू केला लोकल बायलां खातीर आणि हांगासर एकूण 32 बायलांनी एडमिशन घेतलेलें आसा आणि ह्या बायलांक 2 हांगासर टीचर एक मास्टर ट्रेनर आणि एक तेचे काय असिस्टंट आणि हो क्लास दिसभर चलता, सकाळी 10 ते 1 आणि सांजचो 2 ते 4 आणि पयरूच 15 तारखेक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांच्यानी येवन तेजें उद्घाटन केल्लें आसा आणि तेंच्यांनी हांगासर कुडण्यान ही क्लास सुरू केली म्हणून ते खूब खुशी आनंदी आसा, कारण लोकल लोकांक कितें तरी शिकूंक मेळ्ळें आणि फुडें तांकां रोजगारूय प्राप्त जावंक शकता। आणि गोवा सरकारचो जो कौशल्य योजना जी आहा त्यांच्या अंतर्गत ही क्लास चालू आसा। ही क्लास एकूण 6 महिने चलतली आणि त्याच्या उपरांत जर आनीक बायलांनी जर उत्साह दाखयलो जाल्यार ही क्लास फुडें तशीच कंटिन्यू उरतली। घरा मार्फत आमी तांकां अपील केलां बायलांक की तुमी आनिकूय जर कोण बायलां मेळटात जाल्यार तांकां आफया, फक्त तुमी हांगासर गैरहजर रावो नाकात, शिका बरें करून, जेणे करून तुमी फुडें होच उद्योग फुडें चलोवंक शकतात आणि हितूनसूनच तुमकां कितें उत्पन्न मेळोवंक शकता। आणि जी गव्हर्मेंटच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो योजना आहा तेजोय बी तुमकां लाभ घेवंक मेळटलो। संजना गोविंद गोयकर आमकां हँडीक्राफ्टान म्हटल्यार विश्वकर्मा योजने खाला हांगा क्लास घेता आमी हांगासर हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटानसून येयल्या आनी हँडलूम शिकयता हांगासर। तेचे टॉवेल घेतला आनी ही आमची कुणबी शॉल, ही कुणबी शॉल आमचे गोवन ट्रेडिशनल आसा आनी कुणबी साडी। पयलीं आमकां तांकां टॉवेल शिकोवपाक जाय, मागीर आमी कुणबी शॉल शिकयतली आनी मागीर तांकां आमी साडी शिकयतली। 6 म्हयन्याचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसता। गोंयान हांगा सुर्ला चालू आसा, सुर्ला गाडी वाडा आसा, तारीर वाडा आसा, नावेले जाला, केशव सदन, मया, शिरगांव, परत पिळगांव चालू आसा, पालीन आहा, अस्नाडा सेंटर आसा आमचें व्हडलें, थंयसर सगळे हे जाता। लोकांचो रिस्पॉन्स हय, लोकांचो रिस्पॉन्स भरपूर आसता, लोक शिकता, पूण फक्त कितें जाता गांवांनी जागो ना म्हणून मातशें प्रॉब्लेम जाता, कित्याक आतां पंचायत एरियेन जागा बारीक आसता, लोक खूब जाता, मागीर म्हणजे मशिनरी बी कमी पडटा न्हू, इतल्या लोकांक आतां काम करता जाल्यार मशिनरी जास्त जाय पडटा, ताका लागून शिकता भुरगीं अशी उमेदीन शिकता की आमकां कितें तरी नेवें कळटा अशें दिसता। ताका आमी ड्राफ्टींग करता, ड्राफ्टींग म्हणजे एज पर ऑर्डर, टॉवेलाची डिजायन कशी आसतली ते हेचेर घालपाचें। हे आतां आमी हेडवेअरी आसा आमी सरळ अशें घालपाक मेळना, तेसून 1 3 2 4 तशें घालचें पडटा, 1 2 3 4 करपाक मेळना, 1 3 2 4 तेन्नाच ते वर सकयल घातले आनी सूत लॉक जातलें, लॉक जाल्या उपरांत कपडो तयार जातलो। 1 2 3 4 डायरेक्ट घातले जाल्यार लॉक जावचें ना। जेन्ना आमी शेडींग करतले प्रोसेस आसता, शेडींग प्रोसेस आसता न्हू, पॅडल आसता आनी हांगा शेडींग रोलर आसता, त्या पांयान प्रेस केलो काय वयर सकयल सूत जाता, मागीर ते लॉक जाता, नाजाल्यार ते लॉक जावचें ना, म्हणून हेका आमी ड्राफ्टींग प्रोसेस म्हणटा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी's विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा याच संकल्पनेच्या अंतर्गत आम्ही सातत्यात स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आणि ते दिता आसतना हँडलुमांक परत एकदा प्रमोट करपा खातीर आमी हँडलूम सेंटर्स ही गांवागांवांतल्यान सुरवात करता। आज आमी हँडलूम सेंटर कुडणे हांगासर सुरवात केल्या, जेणे करून कुणबी साडी, कुणबी शॉल ह्या तरेचे प्रमोट करीता। वेगवेगळे कडेन कॉयर आसतले किंवा हँडलूम आसतले, बाकीचे सगळे क्लासीस हे सगळीच प्रमोट करीत आसा। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की खूब मोठ्या प्रमाणात महिला हितून पार्टिसिपेट जाता, ती स्वता हँडलूम शिकपाक लागल्या आणि हँडलूम शिकल्या उपरांत ती मोठ्या प्रमाणात शॉल, सारीज, कॉयर हे तयार करपाक लागल्या। म्हाका दिसता एक तरेचे स्वयंपूर्णते कडेन वचपाची वाटचाल म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज आनी आमचे कॉर्पोरेशन्स खूब बरें काम करपाक लागले। हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता।